जवळ 2007 स्टार्ट केला. 2007 ऑलमोस्ट 15-16 वर्सां जाली इंडस्ट्री आसा. सो इंडस्ट्रियल एस्टेटीन तुमच्या कितें तुमकां इंडस्ट्रीच्या प्रॉब्लम सध्या आमचो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसलो तो आमचे जे ओनर्स एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी सगळो क्लियर केलो आहा. म्हणजे आमकां आतां लायटीचो अप्रॉक्सिमेट 99% सॉल्व जाल्लो आसा प्रॉब्लम. सध्या लायटीचो इशू कांय ना सध्या तरी. आमी जेन्ना खुबशा इंडस्ट्रीनी वता तेन्ना आमकां कळटा की थंय ते म्हणटात की पावर आसा ती बरी आसा, पयलीं पेक्षा सुदारल्या, बट क्वॉलिटी ऑफ पावर बरी ना, फ्लक्च्युएशन्स आसा, वोल्टेज चड आसा. सध्या वोल्टेज लो आसता केन्नाय जर ती अमाउंटच्यान तेंच्यांनी डायरेक्ट आमकां सप्रेशन केबल घालून दिला, ती जर ब्रेकडावन आसलीच जाल्यार हांगा प्रॉब्लम जाता, नाल्यार आमकां सध्या इशू ना लायटीचो. क्लियर आसा लायट पावर शटडावन्स बी जाता केन्नाय चुकोन तशी एप्रोक्सिमेटली वीकली एक वर 2 वर अशी इतकी. प्लॅन्ड आसता ना प्रॉब्लम. कितें तुमचो प्रॉब्लम कितें जाता जर लायट गेली जाल्यार अचानक कितें जाता? गेलेल्यार आमचे कडेन डीजी सेट्स आसा, डीजे आहा तेचेर आमी स्टार्ट करता. आमकां कितें आमचें प्रोडक्शन आहा तें आमकां डेली रेग्युलर दिवचें पडटा, तेका लागून आमी बंद दवरपाक शकना. आमी डीजी स्टार्ट करता आनी आमी प्रोडक्शन करता. डीजी सेट्साचो अप्रॉक्सिमेट तुमचो एक्सपेंडिचर जर कितलो जाता? अप्रॉक्सिमेट 50,000 to 60,000 पर मंथ आमकां कॉस्ट येता डिझला. हायेस्ट आनी लोवस्ट कन्जम्पशन सर कितें आसा? लायटीचे आमची मॅक्झिमम लोड आमकां सँक्शन 98 HP आनी मिनिमम आमकां 50 to 60 आमी यूज करता. मॅक्झिमम 70 to 80 कन्जम्पशन करता आमी लायटीचे. कसले कसले प्रोडक्ट्स आसा तुमचे? सीट मेटल वर्क सगळी सीट्स आसता तेची कट करून शेअरिंग करून बेंडिंग करून आमचे प्रोफायल मारून आमी सगळी बेंडिंग करता. म्हणजे मॅक्झिमम आमी बस बॉडी आसा ACGR तेका सप्लाय करता आमी. आनी कसले प्रॉब्लम सर तुमकां इंडस्ट्रीन आसा? मेन प्रॉब्लम आसा आमकां एक स्ट्रीट लायट अजिबात ना. आनी उदकाचो एक मेन प्रॉब्लम आसा हांगा. उदक आमकां एप्रॉक्सिमेट 1.5 ते 2 वरांच मॅक्झिमम मेळटा, पूण ती क्वॉलिटी मातशी बरी ना. ती आमचें असोसिएशन आतां व्हेरी गूड म्हणजे बरे तरेन ते MD वचोन मेळोन तांकां सगळ्यांक सॉल्व केल्लो आसा. तेंच्यांनी हें दिलां की 4 ते 5 म्हयन्यान आमी सगळो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हटलो उदकाचो. जवळपास 8 मिनिमम 8 वरां तरी आमी तुमकां उदक दिवपाचें सोदता अशें तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. बाकीच्या इंडस्ट्रीनी आमी पळयता की गार्बेज एक मोठो इशू आसा, हांगासर तशें आसा कितें? हांगा गार्बेजीचो प्रॉब्लम कांयच ना. आनी आमचे मेन इंडस्ट्रीन आमचो गार्बेज ग्लोथ हँड ग्लोथ इतकोच आसा. बाकी आमकां हांगा कांयच जायना, डेवलप जायना. आमची सगळी सीट मेटल वर्क्स आसलेल्या कारणान फक्त एक ग्लोथ हँड ग्लोथ मायनर आसता तो आमी वेस्ट डिस्पोज करता. आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो सगळी पिकअप करून व्हरता तो विकली. हालीं आमी पळयतात की IDCनी उजो लागपाचो प्रकार खूब वाडला. जशें की आमी पयलें की पिलेन म्हण किंवा बेळी म्हण अशें इंडस्ट्रियल एस्टेटीनी उजो लागला. सो तुमी कितें प्रिकॉशन तुमच्या इंडस्ट्रियल? आमी आतां सगळ्याक हे लायल्या सिलिंडर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर लायल्या आनी आतां फुडली स्टेप्स म्हाजी हांवें एक टँक घेतल्या एप्रॉक्सिमेट 4,000 लिटर्सची. तेका डिहायड्रेट हांव लायन घालतलो आतां बेगीनच. पावस सोंपल्या पण बेगीनच हांव म्हाजे कंपनीन सगळं फुल्ली घालतलो. सध्याची पावर तुमच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसा ती तुमच्या इंडस्ट्रीक सफीस जाता म्हणजे पावता तुमकां? सद्या आमकां पावता आनी परत हें वोल्टेजूय बरी आसता सद्या तरी बरी आसा. आतां फुडले नेक्स्ट टायम आतां पावसाचें तशें थोडो इंटरप्शन आसतलो पूण तो आमी बेर करचो पडटा कित्याक पावसाचें सगळ्याकूच आसता प्रॉब्लम न्ही. रस्त्याची सिच्युएशन हांगासली कशी? रस्त्याची बरी व्हेरी गूड आसा. रस्तो फुल्ली ऑडमीक केल्लो आसा सद्या. मेनली म्हणजे आमचे असोसिएशन आसा न्हू तेंच्यांनी बरे एफर्ट घेवन आतां हालीं तरी आमचे बरे सुदारणा जाय तितकी बरे केलेली आसा. अशीच फुडें आमी करून घेतले अशी आमकां दिसता. आमचो नितीन बाब आसा, नितीन देसाय आसा, तेणी बरे सारके एफर्ट घेवन तेंच्यांनी सगळी सुदारणा केल्ली आसा. आनी आमी आतां 2-3 आमचे इश्यू आहा ते आमी सॉल्व करतले आनी आमी उलयले MD कडेन उलोवन सगळे क्लियर केल्ले आसा.